पावसात पॉवर हाऊस सर्कल ते रावण फोंड सर्कल मेरेनच्या रस्त्यार किरकोळ पालसणां कोसळपाची घडणूक घडिल्ली त्या उपरांत फाटले 6 म्हयने जाले हो रस्तो अवजड वाहनां खातीर बंद आसा। ह्या घडणुके उपरांत पीडब्ल्यूडी खात्यान रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम केल्ले आसले तरी अजून मेरेन हो रस्तो अवजड गाडयांक खातीर उक्तो जावंक नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जावपाक लागला, जाका लागून थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। पळयात। आता आमी हांगा पॉवर कडेन आसा, दोन्ही रस्त्याच्यान ट्रॅफिक येता वयता आनी थंय व्हडले व्हडले दोन्ही बॅरिकेड घातले। आता 6 म्हयने जाले तो ब्रिज लँडस्लायड जावन आनी तेंच्यांनी ताका ट्रिटमेंट केल्ले ऑलरेडी करून ते बेतो घालून तो बेतो सुकलेलो आसा। तरी आसतना इंजिनियरांनी थंय येवन चवकशी करपाची, बाबा ते कितें जालां थंय कितें करपाक। 6 म्हयने जाले हे इंजिनियरांच्यान कांय करपाक जायना पीडब्ल्यूडीच्या, जाल्यार कसले इंजिनियर ते? लोकांक कितलो त्रास जाता। तेंच्यांनी सगळे डायवर्ट केल्याच्यो बसी बिसी सावड्ड्या केपें वचपाच्यो आमच्या सिटींतल्यान। आतां फ्लायओव्हर वयल्यान वयता आनी ते सायडीच्यान येता लोक बाबडे हे पॉवर हाऊस सर्कला कडेन चलत वयता आनी थंय रावणपार रावता बसी। तेंची ती गोश्ट पयले सांग म्हाका रडपा येता। आनी हे जर इतलें जर पीडब्ल्यूडीच्या इंजिनियरान करपाक जायना, सपोज जर फाल्यां ब्रिज पडलो ताच्या पोंदांतल्यान रेल्वे वयता जाल्यार व्हडलो अनर्थ जावपाक शकता न्ही। आनी ऑलरेडी आमी पयलो ब्रिज ऑलरेडी स्ट्रॉंग आहा तो, तेका कांयच जालें ना। तेन्ना ताबडतोब हे इंजिनियरान येवन तेची रिसर्च करून ही बॅरिकेड काडून आमची ट्रान्सपोर्ट सुरळीत करून दिवपाची। काय न्ही हे फकाण मरे, असले कसले इंजिनियर हे फकाण करता लोकांक त्रास। जवळ 4-5 दिन जाले बंद केला। इतको बंद करपाची मुद्दतान गरज ना, कारण कितें तो इल्लोसो सायडीचो कुडको जो पळय आहा तो ब्रिजाचो पडिल्लो आहा। तो ब्रिजाचो इल्लो सायडीचो कुडको जो पळय आहा तो रिपेर करूं जातालो, पूण ताणें तो अजून रिपेर करूं ना, तसोच दवरला। आनी आज 4-5 दिन जाले हेवी व्हेकल्स बंद जाल्ले आहा। आनी हेवी व्हेकल्स बंद जाल्ले कारणान जे पळय लोक ते सायडी वचपाचे आहा केपेंच्यान सावड्डेच्यान आनी सांग्या वयल्यान तांकां बावड्याक हांगा देवून चलून थंय वचचें पडटा। आनी त्याच प्रमाणे ऑफिस सुटतकच थंयच्यान चलून हांगा येवचें पडटा बसी धरपाक। आनी सरकाराचें अजून ताजेर लक्ष ना, बाबा तो रिपेर करया काय तो कितें करया कात करया म्हणटा तें अजून लक्ष ना। पूण हो आतां 4-5 म्हयने जाले हो असो आहा आनी कितलो तेंप हो उरतलो हो लोकांच्या मनान एक प्रश्न जाल्ला। ब्रिजार वयर ताणें बॅरिकेड्स घाल्ले आहात आनी हें दवरिल्लें आहा, बॅरेल दवरिल्लें वाटतली। ती दवरिल्ल्या कारणान जेन्ना सांजचे आफ्टर 5 o'clock ट्रॅफिक जाम जाता आनी ती डायरेक्ट ब्रिजाक इनवॉल्व जाता आनी फाटी फुडें घेवची पडटा। त्या ब्रिजा पोंदच्यान रेल्वे वता, रेल्वे वचून गडा गुडू जावन तो आनी वीक जातलो काय कितें, काय तो पूल सारको चॅक करून तो बाबा वापरपाक जाता काय जायना, किंवा तो मोडून दुसरो बांदपाचो काय कितें, हाचेर सरकारान पळोवन तें कितें आहा तें जाता तितलें बेगीन करचें अशी आमची विनंती आहा।